फिलिपकारांक पावलुचें पत्र. जेजूची देख ल्हानविकाये वरवीं व्हडपण. चॅप्टर 2. क्रिस्ताच्या एकवटान तुमच्या जिविताक घोटाय मेळटात न्हू. तो तुमचो मोग कोत्ता म्हूण जाणा जावन तुमकां बुजवण मेळटा न्हय. एकूच पवित्र आत्मो तुमी घेतला न्हय. तुमकां एकामेकाची अपुरबाय आसा आनी एकामेकाची कोणवालकाय दिसता न्हय. तशें जाल्यार एकचिताचीं, एकाच मोगाचीं, एकाच मनाचीं आनी एकेच खुशेचीं जायात. तेन्ना की तुमी म्हाका सारको धादोशी कोत्तल्यात. स्वार्थी आशेन कांयच करूं नाकात. सुखी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरीं तुमचेवन वर्ती म्हूण धरात. आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसलें तेंच तुमच्या मनांत आनी काळजांत आसूं दी. देवाच्या सोयंबाचो तो, पूण देवाची घोत ताणें आशेन सांबाळून दवरूंक ना. आपणाकूच खाली केलो, मनशाचें सारकें घेतलें, गुलामा आकार दवरलो. मनशाचे गोतींत जिवन ल्हानवीक विनम्र तो जालो. मरण, खुस्साचें मरण आपणाचेर घेई पर्यंत देवाक तो खालतो जालो. देखूनच देवान ताका उंच स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी नांव ताका दिलें सगळ्या नांवांहून व्हडतें. म्हणून आतां सर्व रचना स्वर्गार, पृथ्वेर, पातालांत जेजूच्या नांवा मुखार साश्टांगी वंदन करून आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण परगट करून सगल्यो जिबो उमाल्यान देवा बापाक महिमा दिवं. संवसाराच्या काळोखाचेर जिगजिगीत नखेत्रां. म्हणटच म्हज्या प्रितीच्यानो, हांव तुमचे मदें आसलों तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक खालतीं आसल्यात. तेच भाशेन आतां हांव तुमचे थावन पयस आसतना तुमी खालतीं आसची अदीक गरज. आनी तुमची पूर्ण सुटका तुमकां मेळचे खातीर भिवन आनी कांपून प्रयत्न करीत रावात. कित्याक म्हणल्यार आपली मोगाची येवजण शाती पावयसर खूद देव तुमचें मन थीर करीत आसा आनी त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां बळ दीत आसा. गुणगुणून वो विवाद करिनासतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरअपराधी आनी निर्मळ देवाचीं भुरगीं जावंक पावतल्यात. खोटे आनी बास्कोळ पिणके मदें खोत नासलोलीं जिगजिगत्या नखेत्रां वरी तुमी संवसारांत परजळूंक जाय आनी जिविताचें उतर तांकां दितना तुमी तांचे मदें मळबार जिगजिगत्या नखेत्रां सारकीं जावंक जाय. अशें तुमी चलशात जाल्यार सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कश्ट निर्फळ जावंक नात म्हूण क्रिस्ताच्या दिसा म्हाका अभिमान भोगूंक कारण आसतलें. खरेंच देवाक भेटयल्ल्या तुमच्या भावार्थाच्या योजनाचेर म्हजेंय रगत वारोवन समर्पण करचें पडलें तर हांव खुशाल आनी तुम्हा सगळ्यां बरोबर हांवूय संतोश भरीत जातलों. तशेंच तुमीय खुशाल जावन म्हजे बरोबर संतोश भरीत जायात. तिमोथाचें आनी एपाफ्रोदिताचें काम. तिमोथाक बेगीन तुमचेशीं धाडूंक जातलो म्हूण हांव सोम्या जेजूचेर पातयेतां. हे भाशेन तुमची खबर घेवन म्हजें मन समाधान जातलें. म्हजेच काळजा मनाचो आनी तुमची खऱ्या मनान काळजी घेवपी दुसरो कोण म्हजे लागीं ना. हेरां सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताचें पडूंक ना, ते आपआपलेंच पळोवन आसात. पूण तिमोथ कसो चल्ला तो तुमी तर देखला. एक पूत आपल्या बापायच्या वांगडा काम करता तशें ताणें म्हजे बरोबर शुभ वर्तमानाचें काम केलां. म्हजें कितें जातलें तें म्हाका गमल्या उपरांत ताका बेगीनच तुमचेशीं धाडूंक जातलें म्हूण रावतां. आनी हांवूच रोखडो तुमचेशीं पावतलों म्हूण म्हाका सोम्याचेर विस्वास आसा. आमच्या भावा एपाफ्रोदिताक तुमचेशीं धाडची गरज आसा म्हूण म्हाका दिसलां.
म्हज्या वावरांत आनी म्हज्या झुजांत तो म्हजो वांगडी जावंक पावलो. तुमी ताका पाठयल्लो म्हूण हांगा येवन ताणें म्हाका आदार दिलो. तो तुमकां सगळ्यांक पळोवंक आशेतालो आनी आपूण पिडेस्त जाला म्हूण तुमकां खबर पावली देखून ताका खूंच जाली. खरेंच तो एकदम बरो नासलो आनी मरूंक पावलोलो, पूण देवान ताची दया केली. ताचीच न्हय पूण म्हजीय ताणें दया केली आनी म्हजे दुखांचेर दूख पडनाशें केलें. देखून जाता तितले बेगीन ताका तुमचेशी धाडूंक अदिकूच हांव आवंडेतां, कित्याक ताका पळोवन तुमी नव्यान खुशाल जातल्यात आनी म्हजे खोंतींत म्हाकाय बुजवण मेळटली. म्हणटच सोम्या सवें सगळे खुशालकायेन ताका घेयात. ताचे असल्या सगळ्या मनशांक मान दियात. तुमच्यान म्हाका दिवंक जायनासलो तो आदार दिवंक ताणें आपलोच जीव संकटांत घालो आनी असो क्रिस्ताच्या कामा खातीर तो मरूंक पावलोलो. देवाचें उतर हें.